रावया. उल्हासानी सर्वेस्पराक वाकाण सगळ्या मनशांनो देवाक गायोन कोरा. उल्हासानी सर्वेस्पराक वाकाण सगळ्या मनशांनो देवाक गायोन कोरा. सर्वेस्पराची सेवा कोरा, अनुदंताची भक्ती कोरा, सोगितां गावून भितर सोरा, संतोषाने या देवा मुखार. हालेलुया, 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 हालेलुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आणि शांती तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बा भयणांनो, 40 दिसांची लांब दीक ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज ह्या सकाळी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो केरी सोमरूप करूंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. जेजून आपल्या जिवितांत मोन्नाचें जोयत व्हेलें आनी नव्या जिवितांत आमकां सगल्यांक भितर काडली. पास्कांचो गूट आमी कोरेपणीन ओळखून घेवंक आनी आयच्या चालत्या जिवितांत पास्कांची मनशां कशी जिवंत जेजूचे ओकोण आनी काळजीदार गोंय जावंक आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा आनी बोल मागुया. आयज आमचो पादविकार फादर गाब्रिएल कुटिनो आपलो जल्माचो दीस समोरुपता. ताचे पासत देवाक आर्गांव दिवया आनी देवाचो सुबा आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या मुन्यारपणाचेर मागुया. भाऊ भयणीनो, आयज सगळे बळे कुशालकायेन बरोवन आमी आमी सांत वांटो घेवंक आयल्या. देवाक वाखाणूंक, देवाक दिनवासूंक हे व्हड देणे बसत जेजूच्या जिवनपणाची. आचेवन व्हडलें आनी देणें ना, तर हेंच मनान धरून जायते फावटी घडी आमी ह्या जिवनपणाचे खरे नीज गोवाय आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जावंक ना. त्या पासत बक्षणे मागून आमी सगळीं बाराबोर म्हणुया. हांव पातखी सोत पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारद बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओम सोप्रा, ओम सोप्रा, ओम सो बोवडोप्रा. हे पासत भाग्यवंत सदांच वार माराय सगळ्या देवदूतांनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव, आमची सगल्यांची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमीन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. देवाक महिमा, देवाक वाखाणी ह्या व्हड देण्या बसत जेजूच्या जिवनपणाचे आमी दिवया. Moinon Deva, un sorgiani shanti, tacia ista sonsari. Sorvespora deva, sorgi charaya,
सोरपदवेदार देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवा पासून आमी तुका वाकांठा महिमान देवा हुंसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सोमियाची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप काटाय आमची काकू काकू तो बापाच्या उस्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमान देवा हुंसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमेची सुख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमान देवा हुंसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी आमेन. मागुया आयज आमी सांत हे व्हड दिसा हांव सगल्या म्हज्या फिरगोसकारां पासत हे मीस भेटयता दोरेका नाविलच्या गोरब्या पासत मागता खरीत भाशेन जे नाविलकार हांगा नावेली गांवांत आसात आनी गांवां भायर आसात तांचोय उगडास करता तर तांकां सगल्यांक बरें मागून एका एका गोरब्या पासत देवाक आर्गां दिवन एका एका वांगड्या पासत देवाक आर्गां दिवन हे मीस भेटयता. तेच बराबर आयज कोण आपलो वाडदीस संभ्रमतात काजाराचो दीस मनयतात तांचोय उगडास करून आनी म्हजेय पासत मागून मागून तशेंच कोण दुयेंत आसा हॉस्पिटलान आसा आनी कोण गंभीर परिस्थितीक ओपेडीक सांपडला तांकांय जिवन जेजूची पदवी मेळो म्हण मागुया. देवा आमच्या सोरवंडारा तुजे एकल्याच पुता वरवीं मोरणांचेर जैत व्हरून आयच्या दिसा तुवें सर्गींचो दारवंटो आमकां उगडलोय ताच्या जैतिवंत पुनर्जिवंतपणाची भक्तीन आनी दोबाज्यान आमी परब केल्या तर आतां तुजो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाल आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत उजवाडाचें नवें जिवीत जावं दी. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी आमचे मदें आमच्या गांवांत राजवटकी चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासावेले वाचप. पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें. जुवांवान स्नान परगोटले तेतून थावन गालिलेयाक सुरू जावन आख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमी जाणोत. देवान कशे भाशेन नाजारेतच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन माखलो तेंय तुमी आयकलां. वेता थंय ताणें बरें शिंपडायले आनी देवचाराच्या पदवे खाल आसलोल्यांक बरी केली कित्याक देव ताचे सोवे आसलो. जुदेवांच्या देसांत आनी जेरुजाल्यांत ताणें केल्ल्यो त्या सगळ्या वस्तूचे आमी गोवाय. एका लांकडार उमकोळावन तांणी ताका जिवेशी मारलो पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जिवंत केलो आनी तो दिश्टी पडूंक निर्मिले. सगळ्या लोकांक न्हय
पूण देवान आदी फुडें नेमलोल्या गोवायांक आमीच ते गोवाय. तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जातोच ताचे बरोबर जेवल्याव आनी पियेल्याव ते. जिव्या आनी मेल्ल्यांचो मुनसुबीदार आपणाक देवान नेमला म्हूण लोकांक परगटूंक आनी ताची साक्षी दिवंक ताणें आमकां आज्ञा दिल्या. ताचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं ताच्या नांवान पातकांचे बोगसोने जोडटात म्हूण सगळे प्रवादी ताकाच साक्षी दितात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावुया. म्हणुया, सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावुया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुताधुवांनी म्हणचे ताचो मायमोग मितमेर नासलोलो. म्हणुया, सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावुया. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोईत वेले. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्ली वर्ती कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवस आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तुत्वां वर्णितलो. म्हणुया, सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावुया. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणश्या संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळयोवन आमी थोटाक जाल्या. म्हणुया, सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावुया. बागीवन पावलून कॉलेजकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यान म्हणटोच सर्गींचे वस्तूंचो जावन दी तुमचे ओत्रेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. तुमच्या चिंतनान सर्गींच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. कारण तुमी मेल्यात आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सोवें लिपलोलें आसा. तुमचें खरें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त. आनीक तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताच्या बरोबर दिश्टी पडटले आनीक ताच्या मोहिमेन तुमकां वांटो मेळटलो. देवाचे उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. क्रिस्ताचो आमच्या पास्कांच्या मेंढऱ्यांचो होम जालो. दोबाजान सर्वेस्पराक ही परब सोंबरुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. जुवां पोरमाणे
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोही तुका सोम्या. सातोड्याच्या पहिल्या दिसा मागदाल्याची मारिया भोव सकाळी आसून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधी वेली फातोर काडलेली देखली. देखून सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसलो थंय धांवन वचून तिणें म्हळें, सोम्याक समाधींतलो काडून वेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधीशी पावलो आनी वडो घालून ताणें जमनीर आशिल्ल्यो ओलयो देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताच्या फाटल्यान सिमांव पेद्रू पावलो आनी समाधीन भितर गेलो. थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घाललो तो रुमाल. ओली सरशी न्हय, पूण कुशीन कवळलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलेलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विस्वास दवरलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो मेलेल्यांतलो जिवन जावंक जाय आसलो, म्हूण तें आजून नकळो आसलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकांडी तुका क्रिस्ता. भावा भयणीनो, एक पावट खंय भारतांतली एक फामील जेरुसाल्या गेली. जेरुसाले होली लँड टूर करूंक आख्खी फामील हे सुटयांनी गेली. आनी थंय त्या गांवांत एक गांवचोन दुसरो गांव हो टूर करता आसतना आनी आख्खी फामील तांचे बरोबर आसतना तो दादलो आसलो, ताची सासूमाय खंय खूब दुयेंत जाली. आनी सासूमाय दुयेंत जाली तें पळोवन ती सगळीं आबूज जाली आनी इतली दुयेंत जाली की अकस्मात तिका हार्टा येयलें, एटॅक येयलो आनी ती थंयच होली लँडाक सोंपली. होली लँडाक सोंपले उपरांत आनी कांय करूंक जायना, ती भियेली. आनी आतां कशें जाल्यार तिचें मोडें इंडियेन हाडूंक जाय, भारतांत हाडूंक जाय म्हणटच तो दादलो काडलो आनी त्या खेरीत भाशेन एक अंडरटेकराशी गेलो, कोण काशांव करता ताचेशी आनी फॉर्मेलिटीज करता ताचेशी गेलो. आनी ताणें म्हणलें, आरे बाबा, म्हजी सासूमाय सोंपल्या, तिका म्हाका भारतांत व्हरूंक जाय, कितले पयशे पडटले. आनी ताणें सांगलें, खंय पळय इश्टा म्हज्या, तूं तिका हांगाच जेरुसालेम पुत्तलो जाल्यार $150 पुरो आनी तूं तिका इंडियेन व्हरतलो जाल्यार $5,000 तुका लागतले. आनी तेन्ना खंय तो एकदम चिंतेस जालो आनी ताणें म्हटलें, चिंतलें आनी शेवटी खंय ताचेशी पत्तून गेलो आनी सांगलें, आरे बाबा, हांव तिका इंडियेन व्हरोंक सोदतां. आनी हो अंडरटेकर एकदम अजाप जालो. शी, कितें मनीस हो, 150 पावंडांनी तिका हिंगा पुरल्यार जातालें. इतले पावंड तो सांबाळटलो आसलो, पूण तो तिका इंडियेक व्हरोंक सोदता. कितलो म्हूण ह्या मनशाक सासूमाईचो मोग आपले. एकदम बरी मनीस आसली आसतली घडे आनी होय घडे जावं एकदम सासूमाईच्या मोगाचो आसतलो घडे. आनी ताणें अंडरटेकरान खंय ताका सांगलें, आरे बाबा, तुका पळय सासूमाईचो मोग आसा तें पळोवन म्हाका एकदम खुशालकाय भोगता. तुजे भाशेन इतलो सासूमाईच्या मोगान मेळलो हांवें मनीस पळोवंक ना. आनी ताणें सांगलें, आरे तशें न्हय रे तें, कांय वर्सां फाटीं हांवें आयकल्लें हांगा कोणाक पुत्तात तांकां खंय ते मदें 3 दिसांनी जिवन जाल्लो म्हूण जेजू म्हणटात तो. म्हणटच तिका हांव इंडियेकूच वता, ती आनी हांगा पुरली जाल्यार जिवन जाली जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजूचें जिवंतपण एक बरी खबर. आनी हे बरी खबर गोंयान आनी दुसरी बरी खबर ना. देर इज नो बेटर न्यूज दॅन दॅट जीजस इज अलायव्ह एंड जीजस इज रेजरेक्टेड. देर इज नो बेटर न्यूज दॅन दिस. The greatest news that the world could hear is this. It's a historical fact. ती इतिहासीक घडणी आनी ही घडणी आयज आमी समोरूंक सगळीं आयज पेजान खुशालकायेन आयज एकठांय जाल्या. जरी मोदयांनी आमी व्हडलो समारंभ केलो, आतां आमी तोच समारंभ हांगासर करूंक एकठांय जाल्या. निमाण्या शुक्रारा दीस हांवें म्हटलेलें की निमाणो शुक्रार नासतना आयतार ना. There is no Easter Sunday without Good Friday.
निमाण्या शुक्राराची गरज जेजूक पडली या पास्कांच्या आयताराक पावंक, जिवंतपणांच्या आयताराक पावंक. देखून भाऊ भयणीनो, एक लक्षात दवरात, सगल्यांच्या आमच्या जिवितांत निमाणे शुक्रार येतात. देर इज ऑलवेज अ गुड फ्रायडे इन एवरीबडीज लाईफ, बट दॅट्स नॉट इटर्निटी. ते सदांच उरना. गुड फ्रायडे सदांच उरना. देर इज ऑलवेज अन इस्टर संडे. तुझ्या जिवितांत सदांच एक जिवंतपणांचो दीस येतलो. जिवंतपणांच्या दिसा आनी जिवंतपणांची परब करूंक जेजू फोंडांतलो वयर सरलो. म्हणजे कितें, ताका खाडोक फोंडान ताका थांपून दवरूंक ना. द ग्रेव could not contain him. म्हणटच तो इतलो पॉवरफूल ते पदवेन जेजू वयर सरता, फोंडांतलो भायर सरता. ही इज रिजन फ्रॉम द टूम. फोंडान ताका धांपून दवरूंक जावं ना, इतली पदवी खोर. दॅट पॉवर इज सो ग्रेट ऑफ द रेजरेक्शन दॅट ही कुड नॉट कंटेन इन द टूम. आनी ते पासून तो फोंडांतलो भायर सरता. ही इज रिजन फ्रॉम द टूम. भाऊ भयणीनो, आयज ही परब करूंक आमी एकठांय जाता आसतना जेजू पयली सोतेर तोमासाक मेवता. आनी तोमासाक मेवता तेन्ना तो कितें म्हणटा तें जुवांवांच्या शुभ वर्तमानान आमकां खेरीत भाशेन 20व्या वेसनांत 27व्या वडीन मेळटा. उपरांत ताणें तोमासाक म्हळें, तुजें बोट हांगा घाल, हे पळय आसात म्हजे हात, तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें बावार्थ नासलेलो जावं नाका, पूण बावार्थ दवर. म्हणजे कितें, हे म्हज्या हातांनी कुशीन तूं बोट घाल. म्हणजे कितें जाणून सांगूंक सोदता जेजू, आय एम द क्रुसिफायड लॉर्ड. हांवूच तो खुर्सार लायल्लो पळय तो. आनी ते पासत हे तूं बोट घाल आनी पळय. आतां कितें जालें, ते गाय जरी माक आसले, त्यो खुणां आसल्यो खऱ्यो, पूण ते आतां दुखोन आसले. इट वॉज ट्रान्सफॉर्म. भोवडीनो, आमच्या जिवितांत स्ट्रेस आसतलो, आमच्या जिवितांत दुयेंस आसतलें, आमच्या जिवितांत जायते तरेच्यो आडकोड्यो आसतल्यो, आमच्या जिवितांत सगळे तरेचे आमी कितें अनुभवता खोश दूख आसतलेंच. पूण एके भाशेन दॅट वील बी ट्रान्सफॉर्म विथ द पॉवर ऑफ द रेजरेक्शन. जेजूची पदवी उदेशी ते बदललेले जातले. कित्याक ती जेजूक दुखना. खोश येता, दूख येता, त्रास येता, टेन्शन आसा, दुयेंस आसा, हें तुका एके भाशेन इट डजंट पेन यू मच बिकॉज यू आर फिल्ड विथ द पॉवर ऑफ द रेजरेक्शन. आनी देखून भाऊ भयणीनो, ही पदवी जेजूची आमी घेवंक जाय. बागून पावलू फिलिपकारांक बरोवन म्हणटा, एके भाशेन सांगून दिता 3ऱ्या वेसरांत 10वे वडीन, अशें जेजूक वळखूंक ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें बळ अनुभव, टू एक्सपिरियन्स द पॉवर ऑफ द रेजरेक्शन, ताच्या कोश्टांनी वांटो घेवंक, ताच्या मोरणान ताचे सारको जावं, इतलेंच हांव ओतरेकतां. ओन्ली दीस आय डिझायर. म्हाका इतलेंच पुरो, इतलेंच हांव ओतरेकतां. आय डिझायर टू एक्सपिरियन्स द पॉवर ऑफ द रेजरेक्शन. कित्याक पावलू जेजू बराबर भोवंक नासलो दुसऱ्या शिसा भाशेन, पूण ताणें जिवन जेजूची पदवी अनुभवलेली. ही एक्सपिरियन्स द पॉवर ऑफ द रेजरेक्शन. आनी ही जेजूची पदवी अनुभवून एके भाशेन तो दुसरोच, ताचें जिवीतूच दुसरें जालें. देखून भाऊ भयणीनो, आमकां सगल्यांक एक इच्छा आसूंक जाय, डिझायर आसूंक जाय, ओ पावर आमी अनुभवूंक, पावर अनुभवूंक. एक उदाहरण दिता. कांय वर्सां फाटीं, म्हाका दिसता 2-3 वर्सां फाटीं, हांव वास्को आसलो तेन्ना हांव सकाळचो वास्को इगर्जेन वयतालो म्हज्या घरा साकून. आनी हांवें मुंगलार पावतोच सकाळच्या 5:30 लोक धांवता तो पयलो हांवें शेतांनी. हांवें म्हणलें सडनली कितें जालें. हांव थांबलो आनी विचार, अरे कितें आहा रे, लोक कित्याक धांवता. आनी तो म्हणालो, घेर आहा, घेर बैलांगे घेर आहा. वय म्हणलें, बैलांगे घेराक सगळे फुडें धांवताय. 5 आमी सायो म्हळ्यार कडेन तितून धांवपा जायच नासलेलें. सी द पॉयंट इज द डिझायर. वेळ लागना, आमी वेळ पळयना. वेन आय हॅव द डिझायर इन मी, म्हजे भितर तें खोल म्हाका इच्छा आसा, तेन्ना भाऊ भयणीनो म्हाका हांव दुसरें आनी कांयच पळोवंक सोदिना. देखून भाऊ भयणीनो, असलो डिझायर आमकां आसूंक जाय. कित्याक जेन्ना जेजूची पदवी हांव अनुभवतां तेन्ना म्हजें जिवीत दुसरेंच. सगळ्या क्रिस्तांवांक तर अंच मन आसलें, हॅव द डिझायर, आनी एक इच्छा आसलेली, खुशी आसलेली म्हाका जेजूची पदवी अनुभवंक.
जाल्यार आयज क्रिस्तांवांचें सगळें ही शेळी मळायेचें क्रिस्तांवपण नान जातलें आसलें. जेजूक जाय आमी ताचे अणभवलेले मनीस, ताची पदवी अणभवलेले मनीस. शेळी मळायचे क्रिस्तांव न्हय, ल्युकवॉर्म क्रिस्टियन्स. आमी अखंड क्रिस्तांव जावंक जाय. आनी जेन्ना आमी अखंड क्रिस्तांव जावता, कितलेय आमकां पिडापीड दिवं सरकार वा आनी कोणूय तर आमकां पिडापीड दिवं, आमी भियेवचें ना. बिकॉज द पावर ऑफ द रेजरेक्शन वील बी द ड्रायव्हिंग फोर्स इन अस. आमकां किरीत भाशेन एक ड्रायव्ह करतलो. देखून आमी इच्छा आमी मागोवंक जाय. हो पोस एक भाशेन ही खुशी आमकां देवान दिवंक पदवी जेजूची. तिसरे सुवातेर आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमानान मेवता. किरीत भाशेन 10व्या अवेसरान 19वे वडीन पळयात. सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानांची सगली पदवी पांयां तोळा मोसूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. कांय एक तुमकां वायट जायतशें ना. दुस्मानांची पदवी सगली तुमच्या पांयां तोळा. म्हणटच दुस्मानांचेर जेजून जैत व्हेलें. जीजस इज विक्टोरियस, डिफिटीड द सर्वंट. देंवचाराची पदवी मोडून उडयली आनी देखून तुका कांयच वायट करचें ना, सगळें तुज्या पांयां काडला. आनी पवित्र पुस्तक सांगता हांवें तुमकां कांय एक तुमकां वायट जायतशें ना. कित्याक बसत? कित्याक तुज्या भितर देवाची पदवी आसा. जाल्यार देंवचाराची पदवी कशी आसतली ना? तुज्या भितर देवाची पदवी आसा, जिवन जेजूची पदवी आसा, जाल्यार देंवचाराची पदवी तुज्या भितर आसूंक शकना. देखून तूं केन्नाच भियोवचो ना. यू वील नेवर बी अफ्रेड. तुज्या भितर कसली भंय आसचो ना. यू वील बी अ करेजियस मॅन. तूं सदांच एक भाशेन एकदम भिरांत गेली. कित्याक तांचे भितर जेजूचें बळ आसलें, द पावर ऑफ द रेजरेक्शन. आनी जेन्ना आमचे भितर पावर ऑफ द रेजरेक्शन आसा, आय चेंज ट्रान्सफॉर्म लायफ. म्हणजे कितें? एटिट्यूड, एडिक्शन कितें आसा, टेम्परमेंट्स, मूड्स, एवरीथींग वील चेंज बिकॉज यू हॅव द पावर ऑफ द रेजरेक्शन. देखून भाऊ भयणीनो, आमच्या भितर ही पदवी आसची गरज आसा. आमच्या भितर जेन्ना जेजूची पदवी आसा तेन्ना आयज काय बरें आमकां दुसरें वाचप सांगता. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्या म्हणटच सर्गींच्या वस्तूंची जावं दी तुमचे ओत्रेक, संवसारी ओत्रेक न्हय, सर्गींच्या. हॅव अ हायर विजन. तुमचे ओत्रेक जावन दी. योर गोल शूड बी हायर. संवसारी वस्तूंनी न्हय. आनी तुवें स्वर्गार क्रिस्ता देवाच्या उज्याक बसला. तुमची चिंतना सर्गींच्या वस्तूंचेर आसूं दी आनी संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. कारण तुमी मेल्यांत आनी तुमच्या जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सवें लिपलेलें आसा. कित्याक जेजूची पदवी तुमच्या भितर आसा. देखून भाऊ भयणीनो, रोमकारांक बरोवन किरीत भाशेन आमकां मेळटा की पूण जोर क्रिस्त तुमच्या सवें आसा, तुमचे कूड पातकाक लागून मरतली जाल्यारूय तुमकां कित्याक देवान तुमकां प्रमाणीक केल्यान जी ताचो आत्मो तुमचे सवें तिकान करून आसा. म्हणटच पुनर्जीवन जेजूचो आत्मो तुमच्या भितर तिकान करून आसा. जाल्यार म्हजे भितर जेजून आपली पदवी घाल्ली आसा जाल्यार म्हाका जिवीत बेजार येवचें ना. जायते फावटी आमी म्हणटा आय एम टायर्ड ऑफ लायफ, आय एम टायर्ड ऑफ माय मॅरेज, आय एम टायर्ड ऑफ माय फॅमिली, आय एम टायर्ड ऑफ माय बिझनस. वाय? कित्याक बस? यू आर लुजींग समथींग इन लायफ. द पावर ऑफ द रेजरेक्शन. म्हणटच भाऊ भयणीनो, जायते फावटी आय एम नोबडी. म्हाका कोण ना, म्हाका कोण आदार दितलो ना. म्हाका वाज येता जिवितान, उगबण येयला, केन्ना काय जीव दिवनसो दिसता. सुइसायडल टेंडन्सीज. वाय? कित्याक वी हॅव फेल्ड टू डिस्कवर आमच्या भितर ही पदवी आसा म्हूण आमी एके भाशेन चिंतूंक विसरल्या. देखून भाऊ भयणीनो, ही जेजूची पदवी आमच्या भितर आसा. हेंच भाग्यन पावले भाशेन आमच्या ओत्रेक जावं दी. ओत्रेकूच सायबा तुजें जिवंतपणाचें बळ आमकां दी. आनी हें जिवंतपणाचें बळ आमकां मेळटोच ह्या नाविलच्या गांवांत सगळे क्रिस्तांव एक जावन एकपणान बरोवन एकवट करून भोंवतले आनी क्रिस्ताचे गोवाय जिवंतपणाचे जावंक हेंच भाग आमकां मेळूंक न्हय. बेश्टे शेळे मळायेचे क्रिस्तांव, ल्युकवॉर्म क्रिस्टियन्स जेजूक नाकात. जेजूक जाय क्रिस्तांव जे उंचल्यो वयल्यो वस्तू सोदतात पळयताय. लूक फॉर हायर थिंग्स इन लायफ. आवय, तेणें म्हाका काजरां आपयलें ना, तेणें म्हाका एक सांगलो ना,
आवय तेणें म्हाका ना यू लूक दॅट्स जस्ट petty things. There are greater things in life. बरी व्हडल्यो वस्तू आसात त्योंचेर नदर मार. ह्यो साद्यो वस्तू लेट गो सोडून दी. There are greater things. The power of the resurrection leads us. उबे रावया. बोबडीनो आयज आमच्या बावतिजमाचो आमी उगडास करुया आनी इतली पदवी आमकां त्याच बावतिजमांत जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत आमी मेल्याव आनी जिवंत जाल्याव. तर हें मनान धरून तेच भशेन आमच्यो बासावण्यो आतां आमी करुया आनी आमकांय बी तोच आधार त्याच जेजू कडेन मागुया. पास्कांच्या गुठां वरवीं जेजू सांगाता नवी जिणेची चाल आमी दवरचे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र स्नानांत आमकां निकिपिलीं. ते पासत प्राचीत काळाची दोडवण आमी पाळल्या उपरांत आमचे पवित्र स्नानाच्या सुमयार सोयतानांक आनी ताच्या कामांक पाठ करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेक देवाच्या सेवा चाकरी करूंक दिल्ले खेळल्ल्यो बासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगल्या काळजान उचारून सांगात जणेकल्यान आपलो खासगी जबाब दिवचो. सोयतानांक तुमी पाठ करतात मो होय हांव पाठ करतां. आनी सगल्या ताच्या कामांक पाठ करतात मो होय हांव पाठ करतां. आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक पाठ करतात मो होय हांव पाठ करतां. सोर पदवेदार देवा बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक तुमी सोत मानतात मो होय हांव सोत मानतां. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पुतांक क्वार मारितान जल्मलो ताणें कुस्मरण सोंसलें आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जाला आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या सोम्याक तुमी सोत मानतात मो होय हांव सोत मानतां. बापा आनी पुतांतान उपजल्ल्या आमच्या जीव दिनारा पवित्र आत्म्यांक तुमी सोत मानतात मो होय हांव सोत मानतां. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातक्यांचें बक्षणे आनी कुडीचें पुनर्जिवंतपण आनी सासणांचें जिवीत तुमी सोत मानतात मो होय हांव सोत मानतां. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचें बक्षणें आमकां दिला तो सोर्पेदा देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा समेस्तांक सासणांच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळून जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमची मागणी देव आमकां दवरुया. पुनर्जीवन जेजू आमचे मोदें जियेता म्हूण आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी गोट मोनान दवरून समेस्तांक जिव्या जेजूचे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोनिया देवा आयकमचो ताळो मुक्तीपणा मारता उलो. आयज आपलो जल्म दीस समोर रमतना आमच्या पादवीकार फादर गेब्रियलाक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी आनी पवित्र सभेचो वावर फुडें व्हरतना गोठाय आनी कृपा बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयकमचो ताळो मुक्तीपणा मारता उलो. पुनर्जीवन जेजू सेवेचो कुंवर ताची देख घेवन आमच्या सरकारी वडिलांनी ल्हानविकायेन आपल्यो जबाबदाऱ्यो पालूंक तांकां बापा लागीं सेवेचें मोन मागुया. दोनिया देवा आयकमचो ताळो मुक्तीपणा मारता उलो. पुनर्जीवन जेजू आमचो सोडवणदार म्हूण वळखून आमा समेस्तांनी ताचें जिवें आसणें अणभवून ताचे ओकोण पोरकोटणार जावंक आमकां बापाची मोजत मागुया. दोनिया देवा आयकमचो ताळो मुक्तीपणा मारता उलो. पुनर्जीवन जेजू कोश्टतल्यांचो आलाशिरो म्हूण आमी विस्वास दवरून आमच्या सगल्या कोश्टांक बावडतान फुडो करूंक आमकां बापाची गोठाय मागुया.
दोनिया देवा ऐकमचो तडो मुक्तीपणा मागता उलो. तुझे मागणी देवा मुखार दवर. बहुत वेळ बापा हे आमच्या भयणीन आमच्या नावान सगल्यांच्या तुझ्या मऱ्यांनी मागणी दवरल्यान ती तूं स्वीकार कर. आयज सगळे गोराबे ह्या गांवचे तुका उबारता, जे ह्या गांवान आसात आतां आनी ह्या गांवा भायर आसात, जावं UK, जावं गल्फान, जावं बोटीर, जावं दुसरे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आनी हेराय सुवातांनी संवसाराचे आसात, तांकांय तुज्या म्हऱ्यान उबारता. आनी तुजें जिवंतपणाचें बोड दिवन खऱ्यांनीच आमी ह्या जिवंतपणाचें नीज गोवाय जावंक आमकां शिकय म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मुझे हाथ के मुझे पाएंगे स्वीकार कोरावता कोशे तू सो मोइमो पोरगोट कोरो शुभ कोबोर सोगल्यांग दिवो उकास बापा सोर मोजे दिता तुका येकाने तुकाच वोगताव सोरमोची तुझेच ते कोरका शेले. हे बलिदान मोशे आनी तुमचे आयज खोशेच्या दिसा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यानी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. बापा जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुजी पवित्र सभा नवो जीव आनी पसण घेवन वाडत वेता. हे मनान दवरून पास्क परबेच्या संतोशान बरलोल्या काळजांनी ते आमी ताका भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक दिनवासुया. वयो अशें आमी करूंक फावो. बापा सर्व काडी आनी सर्व ताय आमी तुका वाखाणूंक फावो. ओखाय दोनी दिसोन आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा. तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सुर्गींचे सोल दोळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सुरगारी संवसार ओला तुज्या वैभवान उंचुर्गी तुका सोयीसो. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका उंचुर्गी तुका सोयीसोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन खोस्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परींचे वण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यांनी सासणीक कोरोनाचें रोगत पातकांचें बगसुलें मेळच्या. तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत वारवतले, हे म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. सोम्याची सुवामी वोंडो खाता आनी खासीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येवसो आमी तुजें मरण परगोट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडन रगत शेवतल्या मा समेस्ता. पवित्र आत्मे वरवीं आमकां सगल्यांक हे गांवांत एकठांय कर म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पराक के प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नरे आमच्या गोंडी बापा, आनी सगळे अज्ञकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. सगळ्या मेल्ल्यांचो उगडास करात. पुरू इस्ताराक आसलींगडे येवन नांत तांचो उगडास करात. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्लें समेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखां मोड पडींक फाव कर. आमा समेस्तांची हे मिसा बेडेक हाजीर आसात तांची, ह्या गांवांत रावतात तांची, हे गांवची भाव भयणां परदेसान आसात तांची, बोटीर आसात तांची, सगल्यांची आयच्या दिसा आपलो जल्माचो दीस, लग्नाचो दीस समारंभात तांची तूं दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये रुजाय सायबिणीन देवाचे माई सांगाती बागेवन दवरून दिता आनी सर्व कडेन तुका मानवलें ते सगले भक्तां बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शेवियरा बरोबर, बागेवन जुजेवाजा बरोबर, बागेवन कालकलच्या तेरेजा बरोबर, बागेवन फादर पियो बरोबर, बागेवन जॉन पॉल दुसऱ्या बरोबर सासणांच्या सुखान आमकां तूं एक दीस वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक के व्हडलें बाग फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेधार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक जेज बापाक आर्गां दिवन सगल्या बरेपणा बसत, ह्या गांवच्या बसत, ह्या गांवांत आशिल्ल्या सगल्या गरब्यां बसत, सगल्या बसत देवाक आर्गां दिवन बरोबर म्हणया, आमचे बापा स्वर्गीयच्या तुजें नांव पवित्र जावं. या करून ह्या जिवितान सगल्यांच्या गरब्यांनी संस्कार, शांती, कुशालकाय, बरेपण, बरी भलायकी तुदी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारात जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाची सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घालून तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तुमच तिका एकवटान सांबाळ चोवची येता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजून पयलें देणें दिलें तें शांतीचें
शांती जाय सगळ्या घरांनी, शांती जाय आमच्या जोण्याकल्याच्या जिवितांत, शांती जाय संवसारांत, राशिया आनी युक्रेन ह्या गांवांनी अदीक करून तो सगळ्याक शांती आसूंक हीच शांतीची कुणा एकामेकाक आतां दिवया. देवाची शली संवसाराचे पाप कट्टली आमची काकूत कर. देवाची शली संवसाराचे पाप कट्टली आमची काकूत कर. देवाची शली संवसाराचे पाप कट्टली आमकां शांती दी. होच तो जेजू खरी शांती दिता. तो जिवन जाला. बिकॉज ही लिव्स आय कॅन फेस माय टुमॉरो. बिकॉज ही लिव्स यू कॅन फेस योर टुमॉरो. हे जेजू घेता तितली सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जाता मनशाचे काम लिपलो लोण्यार ताणे वाडले बुकेल्या पियूक दिले थानेल्या ताणे वाडले बुकेल्या पियूक दिले ताने ताचो माहिमो माहिमो मितमेन नाशिल्लो ताचो माहिमो माहिमो मितमेन नाशिल्लो ताचो माहिमो माहिमो मितमेन नाशिल्लो ताचो माहिमो माहिमो Cresta सांगाती दुनियाचा क्रांत एका जेवणाक बसोयली सगळीं भुरगीं देवाची एका जेवणाक बसोयली सगळीं भुरगीं देवाची ताचो माहिमो माहिमो मितमेन नाशिल्लो 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 जीवन जालो परिपूर्ण कोरार स्थापलो ह्या पास्काची तेजेवो
Corarace te cevo Ya Paskancho te cevo Corarace te cevo Tatso maimo Maimo Mitmer nashillo Tatso maimo Mitmer nashillo Tatso maimo Mitmer nashillo Tatso maimo Mitmer nashillo उभे राहूया. बापा पास्कनच्या गुटावर विंतवी आमकां नवी केल्याय ही नवी जीण मवळायेन राख सांबाळांनी वाडोय आनी जेजू बरोबर मेवन पुनर्जीवनपणाच्या प्रकाशान सासनाचें सूख बगूंक आमकां पावय या मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. बसुया. बोबडीनो आयज हे व्हड खोशेच्या दिसा खेरीत भशेन हांव आमच्या फिरगोजेन आशिल्ल्या म्हज्या बरोबर वावुरतल्या पाद्री बरोबर हांव आनी तशेंच आमच्या फिरगोजेन वावुरतल्या सगळे सिस्टरी बरोबर तुमकां सगल्यांक ही खुशालकायेची जेजूच्या जिवंतपणाची परब येता. तुमकां सगल्यांक हॅपी फिस्ट. काय म्हणायची व्हेरी गुड. म्हणटच नावेलकार जावं नावेली आसूं वा नावेलच्या भायर खंयसरूय आसूं तांकां सगल्यांक आमी तुमकां सगल्यांक खुशालकायेची परब येता आनी जेजूची पदवी आमकां सगल्यांक मेळ म्हूण मागता. बोबडीनो ही संदी घेता आनी आयज म्हज्या वाडदिसा निमतान तुमकां सगल्यांक दिल्ल्या सहकारा पासत हांवें दिल्लो सगळो सांगात आनी बरें मन दाखयल्ल्या पासत वावरा विशीं आनी गवळीक वावर करूंक आमकां सगळीं सोंपेपणां दिल्ल्या पासत तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. घोडी देवान म्हाका म्हाका जायत्यो वस्कोताय आसा आनी जायत्यो वस्तू तुमी घोडे म्हज्यो संस्थात घोडे आसता मेनी थिंग्स मे बी यू आर बेरींग वीथ मी सो त्या पासत हांव तुमच्या पासत देवाक आर्गां दिता आनी तुमकां हांवें देव बरें करूं म्हणटा. हो गवळीक वावर तुमी नासले जाल्यार जायना म्हणटच तुमच्या सहकारान अदीक आनी ह्या गांवांत अदीक बरेंपण करूंक जाता ते भाशेन आनी लोकां मदें एकवट हाडूंक वावरूंक सगळ्या आनी इगोर्जेक कितें देवाची कितें खुशी आसा ती पाडूंक आमकां तुमचो सगळो सहकार आसतलो म्हण रावता. ह्या दिसांनी जायतो लोक आपल्या वावरान ताणें मिसळ जाल्यान देखून काळजांतान सगल्यांक हांव काळजान देव बरें करूं म्हणटा. जावं सेवा धर्म करूंक आनी दुसरी सफाई सुफाय करूंक जायतीं जाणां येतालीं त्या पासत हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. गेल्ल्या कालच्या दिसा शनिवारा दीस मांडोपान नागमणे ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणांनी सफाई केल्या. फुडल्या शनिवारा दीस सफाई करून राबोरा आनी रातवाडो जशें हांवें म्हळां जायतीं जाणां येवची आनीक ही सफायेन वांटो घेवचो म्हण रावता. पवित्र उदक व्हरूंक कोणेंच इगोर्जे लागीं येवचें न्हय पूण आमच्या PPCच्या वांगड्या बरोबर आमी एका कुटुंबाक हें पवित्र केल्लें उदक आमी धाडून दितले. सगळ्या आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद जातलो फाल्यां सांजसुरू आनी हो कुटुंबाचेर आशिर्वाद घराचेरूच न्हय कुटुंबाचेर म्हणटच जाता ते भाशेन घरांतल्या वाड्यांतल्या घरांतल्या वांगड्यांनी बरोबर आसल्यार एकदम बरें. म्हणटच हांव रावता मातशें इल्लोसो तुमी लीव काडून वो कितें हाफ डे घेवन तर येतले म्हण रावता कित्याक सगळें बरोबर मागणें करूंक आमकां एक सोयेक. म्हणटच 18 फाल्यां सोमार फर्स्ट दांडो खोलदे दियालगोन आनी फ्रादिले. 19 मंगळार दीस SP मोडी गांवकार मोडी आनी मंडोपा. 20 बुधवार आकेंबा शिरवोदे आनी सिंकेटी. 21 ब्रेस्तार मनिलेरुस दोंगोरी रावोरा कालवाडो आनी बेले.
22 शुक्रार कोटक कोलमरोड रातवाडो 23 शनिवार बुतिकस नागमोडो नागमोडे दुसरो दांडो आनी पयलो दांडयो म्हणटच बाबा भयणीनो तुमी सगळीं रावची म्हण मागता आमी 4 भायर सरतले हांव म्हणटच तुमी घोडे केन्नाय कोणागेर 4 पावत कोणागेर 7 पावत म्हणटच आमी जाता ते भशेन वावर कोत्तेले ती वेळार करूंक पूण मनशांनी जायते फावटी अशें घडटा म्हणटा फादर कितू वगत रे तुका तूं हें वगना मरे आमी तूं वगत रावताय व्हडोसो रावताय बाळ भयण्यो तुमी तें सजमचें म्हण रावता दुसरें तुमचे कडेन सुणी बिणी आहात जाल्यार आतां बाबा ते पमेरियन डाल्मेशियन आनी रॉटवायलर आनी कोण कोण आसतात म्हणटच सामका रॉटवायलर म्हणटा तें खबर ना कितें तें म्हणटच जायते फावटी म्हणटा फादर डोंट वरी कम 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 इट इज अ फ्रेंडली डॉग तें गांच माना फादर म्हणटा गांच माना तें गांच तूक माना म्हाका माता म्हणटच सगल्यांनी तुमी सुण्यांक बिण्यांक बांदून दवरचें कित्याक म्हाजो एक अनुभव जालो की हांव कोणाक फादर डोंट वरी कम 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 हांव बाळी गेट उगडली आनी इस्तिमा सावन गेलो म्हाका तें धांवन येयलें आनी उडीच मारली आनी हांवें टर्न केलो आनी फाट्यानूच छाक करून धरलो म्हणटच बावडीनो अशें जावं न्हय म्हणटच तुमी निगा घेतली म्हण रावता फुडल्या आयतारा फिरगोस्त नाट्यांक हेरीत जमात 11 वाजता तशेंच सेवा धर्मीक सेवकांची जमात 11 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलान मायाच्या पयलीर आमच्या नावेलच्या फिरगोचींत आमी फॅमिली डे जातलो सांजेच्या 7 वाजता आमच्या इस्कॉलाच्या आंगणान कुपन्स आनी तुमच्या घरांनी धाडून दितले एक फामील कशी खुशालकायेन ती सांज सारचे पसत जाता तितल्यान येवचें म्हण मागता ही फॅमिली डे म्हणटच आमी अर्थाभरीतपणान करूंक वावुरतले जायतो टॅलंट आहा आमच्या नावेली हो टॅलंट तुमच्यांनी जावं सबार तरेनी जावं जाणा जायते आमचे तरणाटे आसात आनी वाडलेले आसात जे बोटीर आसतात आनी बरें रांदप करतात ते दिसा कडेन कोणें तर बरें रांदप करता कूक बी आसा ताणें आमच्या फादरांक मेवचें वा आनी कसलेय तर तुमचे आयडियरी आसात त्यो फादरांक मेवच्यो म्हण मागता बेजमेताक येता आसतना आमी जशें म्हळां बाटले तुमचे आमी बेजमेत पवित्र उदक तुमच्या घरांनी वांटलें तशेंच तुमचे कडेन एक बॉक्स दिल्लें आसा त्या बॉक्सान तुमी कितेंय घालन जाल्यार तें बॉक्स त्या दिसा दिवं येता आनी एनवेलोप दिल्ली आसा हें एनवेलोप तुमचे पास्कल ब्लेसिंगाचें आनी तें बॉक्स आसा तें फकत तुमी कितें 40 दीस कितें सांबाळलां आनी तुमकां सुणें केलां तांतलें म्हणटच ह्या बॉक्सान कितें पडटा पळय तें आमी गूड समॅरिटन फंड आसा तातूंत आमी तें वापरतले आनी तो गरिबांक एक 70% आनी 30% आमी मोंतपियो दे क्लेर हांगा धाडटले म्हणजे तुमी जाणात आमकां पाद्रींक डायसिजन जाणटे जातच पेन्शन मेवता सद्याक 500 रुपया मेवता म्हयन्याक म्हणटच ते आतां पाद्रींच्या वखदांक बग पावना म्हण आतां चडोवंक सोदतात म्हणटा आतांतलें कितें आमी काडून थंयसर आमी दितले म्हणटच कालच्या दिसा आमी सुमार 250 लोकांक 250 लोकांक हे गूड समॅरिटन फंडांतलें जेवणाच्यो वस्तू दिल्ल्यो आसा म्हणटच सगळे तुमी दिल्ल्या उदारपणा पासत हांव तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तेच बरोबर बावडीनो प्रिजन मिनिस्ट्री आमच्या कांय वॉलंटियर्स आसात ते फुडल्या आयतारा दीस जावं कपेलांनी जावं इगोर्जे सरभोंवती कितेंय घेवपाक म्हणजे तुमचें दान घेवपाक राजी आसतले म्हणटच तुमी तांकांय बी कितें दिवचें म्हण हांव काळजांतान मागता बावडीनो एक कुशेकायची खबर म्हळ्यार अशी आमच्या हांगा पोस्ट ऑफीस आसा तें पोस्ट ऑफीस आतां आनी थोड्याच म्हयन्यांनी हांगा आमचें पंचायत घर आसा थंय वेतलें म्हज्या आदीं जायते पाद्रींनी जायतो बरो वावर केला आनी तांकां लागून म्हाकाय जायतें बरेंपण मेवता जावं हांगा बरे एडमिनिस्ट्रेटर्स आनी लिडर्स आनी रिडर्स तयार करपाक सेवा दवरप एकदम बरो चलता ह्या गांवांत जायते पाद्रींचो फोड म्हाका मेवलो पातकुरांचो फोड आमकां मेवलो म्हणटच तांकांय शाबासकी फादर लेवनाद मोरायस आसतना म्हाका ती फायल मेवली आनी ते फायलीन हें पोस्टाचें तांकां एक भशेन दुसरो जागो दिवपाचें तेणें थारायिल्लें तें तेन्ना घडोवंक ना पूण आतां ती फायल हातान घेवन मातशें फुडें व्हेलें आनी खरीत भशेन आमकां आमच्या लुइजीन फालिरोनान आदार केलो आनी तशेंच आमचे पंचायत सरपंच बेविंदा आनी आमचो पंच पॉल तशेंच दुसरे 5 मेंबर सगळीं एकठांय येवन आख्खे 5 मेंबर सगळे पंचायत एकठांय येवन ताणें निर्णय घेतलो ते पोस्ट ऑफीस थंय पंचायत घरान दवरूंक म्हणटच तांकां सगल्यांक तुमच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी थंयसर मागीर आमचें ऑफीस पळय वयर आसा तें आमी सकयल हाडटले कित्याक जायत्यांक वयर सरोंक त्रास पडटा म्हाकाच कितले फावटी वयर चडटा म्हणटा म्हाजें हांव म्हणटा आतां म्हाजें पिराजीत संवसारान आसतना जालें कित्याक वयर चडटा देंवता म्हणल्यार धोंपरान दुखतात
म्हणटच हांवें तशेंच घडये तुमकांय जायत्यांक जाणा आसतलें म्हणटच हें ऑफिस आमी सकाळ हाडटले हांव घडये 2-3 म्हयने लागत तें सगळें प्रोसेस जाता म्हळ्यार म्हणटच सगळें तुमी बरें मन दाखोवचें आनीक तुमी एक भशेन हें कितें घडटा आनी आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात करपाच्यो तांकां तुमचो सहकार मेळचो आनी तें तुमी मागणेन दवरचें आनी हे भशेन जें कितें ह्या गांवांत बरें तें आमी करूंक सगळे मदें एकवट हाडूंक आनी सगळे मदें बरेंपण पडटा आनी इगोर्जेक आनी आमच्या भुरग्या माडांक फुडले पिळगेक कितेंय तरी बरें करून दवरया लेट अस कीप समथींग बेटर फॉर आवर प्रॉस्पेरिटी द पावर ऑफ जिजस हाचे उद्देशी म्हणटच बाबडीनो अशें जावंक आनी आयचो दीस तुमकां सगल्यांक बरेपणान बोलोवंक जावंक आनी आयच्या दिसा सगल्यांनी जाणकणे हांगा वांटो घेतला तांकांय बी देव बरें करूं म्हणून आमी हो दीस तुमकां बरोवन दिता उबी रावया दर एका आशिर्वादा फाटल्यान आमेन म्हण जबाब दिवचो जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दोबाजीक परबे दिसा सोर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारूंक आमेन. जेजूच्या कोश्टा मरणाचो काळ संतोष भरीत काळजांनी ताचें पुनर्जीवनपण तुमी समरमतात उतरावरत्या आनंदान सासणांचे परबेन तुमी वांटो घेवंक पावोंक आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचें सवें सदां काल आसूं आमेन. वचून या जिवन जेजूची पदवी घेवंक आशोंक आनी तीच पदवेचें गवाय जावं तुमकां सगल्यांक खुशालकायेन धाडटा देवाचे व्हड उपकार. मोनांतलो जिवो जालो सोय सोय मोडांतलो जेजू सोलो सोय सोय मोनांतलो जिवो जालो सोय सोय मोडांतलो जेजू सोलो सोय सोय